बीजेपीची गुंडागिरी बीजेपीची गुंडागिरी बीजेपीची गुंडागिरी मुझे मोगल नावेलकारांनो आज आम्ही न्यायालयात येल्यात सगळ्यांक सांगपाक मोटरसायकल वाल्यांक पसरकारांक सगळे मुझे सामान्य आम आदमी जो आहा आज जे भाशेन रामाक ताजे आंगार जे घाये घातल्या तेच भाशेन हाल्या तुमच्या भुरग्यांक जोरी जोरी मारलो जाल्यार हे सरकाराक वचोन आमकां न्याय मेळपाचो उपेक्षा ना। आज आम्ही सगळ्यांनी जाग जावपाची गरज आहा। आज तुमच्या भुरग्यांक मारल जाल्यार तुमक साल्वा करपाक कोण ना। तेका लागून आज आमकां हो बीजेपीचो जो सरकार आहा जो गुंडागिरी करता ती गुंडागिरी बंद करपाक जाय। आणि तेका लागून आम्ही जेन्ना हो सगळो प्रोटेस्ट एक कॅन्डल लाईट घेऊन शास्त्रीन कॉमेस केल्लो तो शास्त्री सण आता आम्ही आख्खे गांव गावांनी सगळे बाजारांनी सगळे वाड्यांनी हे मशाल घेऊन वयतले आणि हे मशाल घेऊन हे सरकाराक मेसेज दिवपाक की तुमगेलो जो मास्टर माइंड हा त्या मास्टर माइंडाक तुम्ही जरी तरी एक्सपोज कोना जाल्यार गोंयकार आता पेट्टलो आणि गोंयकार आणि गोंयकाराची सगळी भुरगीं रस्त्यार येतली। हे जे घेर आहा ते फकत रामा काणकोणकारां पासत न्हू ते आमगे भुरग्यां पासत आणि तेका लागून आज आम्ही रस्त्यांनी वचून प्रत्येक शास्त्रीकारांक उलो मारता की आज जे रामाक जाला ते हाल्या आमगे भुरग्यां जातले आणि जेन्ना हे आमगे भुरग्यां जातले तेन्ना हे पुलीस येवपा नाय कित्याक हे सगळे हे सरकारा गेले गुंडा। आज वो गुंडा सरकार बीजेपी गेलो आमकां गोंयांत नाका आणि तेका लागून आज आम तुमक सगळ्यांक उलो मारताय की हे जे उल्याक जेन्ना आम तुमक उलो मारतले तेन्ना तुम्ही सगळ्यांनी रस्त्यार येवपाची गरज आहा। कित्याक जरी तरी आज आमी एकठांय जायनाय जाल्यार आमगेले एक्टिविस्ट भावांक जे ते एसकोन ट्रीटमेंट दिताय ते दीत रावतले आणि हेच्या मुखार कोण एक्टिविस्ट जावपाक पावपाना कोण गोंयच्यो जमीन साल्वार करपाक पावपाना। आज ही जी गुंडागिरी चलता ती गुंडागिरी चलता गोंय जमिनी पासत। आज जे कन्वर्जन जाला आज जे दोंगर काडताय हे सगळे दोंगराचे आणि खजानाचे आणि शेताचे मोगान आणि ते पैशां लागून आज हे सगळे गुंडा आज हे पोसून दवरलो आहा हे बीजेपी सरकारान। आमकां हेचे निषेध मारपाक जाय। हे सरकाराक आज एक क्लियर मेसेज तुम्ही हे मास्टर माइंडाक कोण तो सांगपा जायो। तुम्ही जर तरी या मास्टर माइंडाक सांगना जाल्यार गोंयभर आमी एसेच करून वयतले आणि गोंयभर ही मशाल रॅली आमी व्हरतले आणि या सरकाराक तुम दाखोवन दितले की गोंयांत आमक सुसेग जायो गोंयच्या भुरग्यांक सुसेग जायो। तुमगे प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी जी आहा ते भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्यांक तेंगे भुरग्यांक तेंकाय सुसेग जायो। तुमगे खंयच्या कार्यकर्त्यांक नाका की तेंगे भुरग्यांक रामा जशे मार पडलो जाल्यार ते कोण पावपाना आणि तेका लागून आज जस्टिस अगेन्स्ट रामा जस्टिस फॉर रामा आणि जस्टिस फॉर गोवा एंड गोवन्स एट लार्ज। गोंयांत गुंडागिरी नाका आणि गोंयांत ही तुमची हुकुमशाय आणि गोंयांत वो गुंडा सरकार आमकां नाका। तेका लागून आमी गांव गावांनी वचून ही मशाल रॅली आयजसून आमी चालू करता। आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका। आयज दिसाक हांव खुद एक सकाळी मोन्नाचे मीस आयकला मागीर शिंतरी गेले सांजे एक मरण गेला आतांच आणि तेच शिंतरी आनकोडे पावला आणि तिका बरयलोलें आसा आयज म्हाका फाल्यां तुका। जे रामा काणकोणकाराक जाला ते आयज तेका जाला जाल्यार फाल्यां ते आमकां सगल्यांक ओयो ना। जरी तर आयज आमी हिंगा नावेली जाग्याचेर एकठांय जाल्यार एक मेसेज घेवन येयल्यात सगळ्या नायकारांक आणि हिंगा जे कोण आमचे बरोबर आहात तांकां की ही जी गुंडागिरी बीजेपीची आमकां नाका आमकां जाय
देखून सगळ्या लागीं नायलकना लागीं बाकी हिंगासोर जे अप्लाय करता तांच्या लागीं मागता की हे झूज जे जावन आसा हे आमच्या गोंयकारांनी हातीन घेयला माशाल घेवन मुखार गांवांनी वचोन लोकांच्या मनान घालपाचें आनी लोकांक सांगपाक जाय की हे जे कोण रामा काणकोणकाराक जाला ते फाल्यां आमकां जावपाक शकता आनी ताका लागून सगळे गोंयकारांनी एकठांय जावपाचे आनी हेचेर निशेध मारपाचो आनी हो निशेध मारपाक आमचे हे मागणे तुमच्या लागीं दवरता. आमच्या गोंयच्या एका भावाक ज्या भशेन काही गुंडांनी आणि पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड गुंडांनी मारलो, ज्या कंडिशनान मारलो, ज्या भशेन मारलो त्या चोयत जाल्यार आमकां सगळ्या गोंयकारांक आज भिवपाची गरज आसा. आमकां भिवपाची गरज आनी भिला म्हणूनच आज आमी रस्त्यार देवला. हे सरकार, ह्या सरकारान कसले मंत्री ना. एक टायमार आमचो सीएम म्हणटालो ह्या लोकांचेर कसल्यो केसीस ना, आज आमचेर पाळी येयला. ह्या सरकारान कसले मंत्री ना. ह्या सरकारान रेपिस्ट आसा. ह्या सरकारान लोकांच्यो बायलो पळोवन घेवन वचपी लोक आसा. ह्या सरकारान गुंडा आसा. ह्या सरकारान जमनी खावपी लोक आसा. ह्या सरकारान लोकांक मारून उडोवपी लोक सुद्धा आयज आसा. आनी अशें सरकार, अशें भारतीय जनता पार्टीचे सरकार तुमकां जाय? तुमकां जाय? म्हणून आमी म्हणटा बीजेपीची गुंडागिरी, बीजेपीची गुंडागिरी, बीजेपीची गुंडागिरी.